शिक्षण माध्यमाचेर मातृभाषा रक्षणाक आतां मेरेन 60,000 भाषाप्रेमी कंकण घालून तयार जाल्यात. म्हयन्या भितर 2 लाख रक्षक तयार जातले म्हूण गोवा सुरक्षा मंचाचो अध्यक्ष आनंद शिरोडकार उलयलो. कांय आदले आमदार आनी बीजेपीचे कार्यकर्ते गोवा सुरक्षा मंचात येवंक सोदतात. पर्रीकाराची लोकप्रियता दिशी खालावता आनी ताचें मिशन सालसेती खंय सुरूंक लागला. जे तेणी फटींगपणां केलें एकंदर भाशेच्या बाबतींत आनी संस्कृतीच्या बाबतींत, त्याच्यामुळे मनोहर पर्रीकाराचे जे एक लोकप्रियता जी आसा तिचो ग्राफ एकदम सकयल आयलो. आणि भारतीय जनता पार्टी गोवा युनिट जो आसा हो टोटली मनोहर पर्रीकाराचेर अवलंबून आसा. कारण हांव तरी टोटल तेंच्या कामाची जी एकंदर आतां परिस्थिती आसा ते परिस्थितीचेर जर उलयतलो जाल्यार तो एक खांबी तंबू आसा. मनोहर बोले आणि पार्टी चाले अशा भुमिकेंतल्यान तेंचें काम आसा. सादो भाषाप्रेमी जो आहा तेजें रुपांतर कार्यकर्त्यान जाता. आणि हे सगळे 60,000 कार्यकर्ते न्हू आनी फुडें आतां एंड ऑफ दीस मंथ म्हाका दिसता आमी 1 लाख क्रॉस करतले. संकल्प 2 लाखाचो आसा. आमी म्हटलेलो ह्या एंड ऑफ ह्या म्हयन्याच्या अखेर पर्यंत 2 लाख करतले म्हणून. पण अजून इलेक्शन काय डिक्लेअर जावंक ना. फुडलो म्हयनो सुद्दां कदाचित आमी हे कंकणाचे कार्यक्रम घेवपा खातीर आमी वापरतले आणि तितूंतल्यान आमचे 2 लाखाचे टार्गेट पूर्ण जातले. 2 लाख भाषाप्रेमी आणि 2 लाख हे कार्यकर्ते जे सुद्धा जे आहात ते सगळ्या बुथांचेर वावरतले आणि ते आपापल्या कॅपॅसिटी प्रमाणे इलेक्शनांतलो आपलो कामाचो वांटो उखलतले. त्यामुळे आमचो खूब आत्मविश्वास तो वाडलेलो आसा. आणि आमकां अशें हें आसा फिलर आसा की मोठ्या प्रमाणाचेर ज्यांचो समाजान प्रभाव आसा अशे लोक आमचे कडेन येतले. तातूंत आदी मादी सुद्दां आमदार काही आसूं शकता. आणि जसो वेळ वयता तशे भाजपाचे काही जेंकां भारतीय संस्कृती बद्दल किंवा आमच्या ह्या धोरणा बद्दल जेंकां आमचें धोरण मान्य आसा पण ते मनोहर बाब पर्रीकाराच्या प्रेशरा खातीर स्पश्ट उलयना. अनेक प्रॉब्लेम आसतले, अनेक तेंच्यो स्वताच्यो हें आसतलें. त्यामुळे जसजशे दीस लागीं येता आणि आमचे पार्टी लोकप्रिय जाता तशें काही आमदार सुद्दां भाजपाचे आमचे कडेन येवपाची शक्यता आसा. तशे संकेत मेळ्ळेले आसा. सालसेत मिशन फेल वचूंक जाल्यार डिफरंट स्टेटीची तांकां करची गरजूच नासली. म्हणजे सालसेत मिशन फेल गेलें आणि तुमी इतले सगळे अनुदान रद्द न करता मायनॉरिटीचें रांगोल चालन करता ते तुमचे उद्देश फेल गेलो. म्हणजे तुमची थंय तड ना आणि जे मातृभाषे जी जनता मातृभाशे खातीर आहा तेंचे कडेन तड ना. आणि त्यामुळे तुम्ही 2 वड्यार पांय दवरलेलो आसा. तेजो फायदोय तुमकां कांय ना. नुकसान मात्र मोठ्या पदरान जी आसा ती भारतीय जनता पार्टीन आपली करून घेतलेली आसा. मायनॉरिटीची मतां म्हाज्या मता प्रमाणे तांकां फाटले खूब मेळोंक ना आणि ती हे खेपे मेळची ना. मुख्यमंत्र्यान खंय शेक पॉलिसी क्लियर केल्या. टुरिझम मंत्री दिलीप परुळेकारान प्रुडंटाकडे उलयलो. शेक वांटप चड करून ऑक्टोबर सप्तक म्हणल्यार सुरू जातलें. पॉलिसी कॅबिनेटाक बाय सर्क्युलेशन पास करून घेतले म्हूण परुळेकार सांगता. ह्या टुरिस्ट सिजनांत गोंयांत खंय 1000भर चार्टर्ड फ्लायट्स बूक जाल्यात. आदले ड्यूज फारीक केल्या शिवाय ईडीएम्स गोंयांत जावंक दिवचे ना म्हूण परुळेकारान स्पश्ट केलां. गावलाच्या म्हायती प्रमाणे मुख्यमंत्र्यान शेक पॉलिसीची फायल आसा पळय ही कंप्लीट केल्ली आसा, मेकळी केल्ली आसा. आणि आता ती कॅबिनेट सर्क्युलेशन जातली आणि ते सर्क्युलेशन जाल्या नंतर एट द सेम टाइम सायमल्टेनियसली आम्ही ऍडव्हर्टायज दिवन सीआरझेडचे परमिशन एट टाइम घेऊन ती हे जे आसा अलॉटमेंट ड्रॉ जे आसा ते ड्रॉ काढून तांकां डिमार्केट करून आमचे शेकां दिवपाचे बेगीतल्या बेगीन जाता पळय तशें करता. कित्याक ऑलरेडी सीझन स्टार्ट जाल्लें आसा. की म्हायती प्रमाणे अशें आसा की कोण चार्टर्ड सुबेज आसात आणि जेन्ना चार्टर्ड बी सुबेज येता फॉरेनर लोक जे येता पळय तांकां शेक हे खूब आवडीचो प्रकार आसता. त्या खातीर एक ह्या म्हयन्याच्या एंड पासून शेकां बिचाचेर येवची असो आमची इच्छा आसा. आणि त्या पद्दतीन आमी मातशें फास्ट ट्रॅकान हे करून लायसनां करून अलॉटमेंट करून शेकां बेगीतल्या बेगीन जाता हे आमी पळयता. ईडीएमाचेर अजून डिसिजन कांय जावना. पूण ज्या पद्दतीन तेका पळय आमी सांगलें गेलां, लेटर बरयलां की पुलीस डिपार्टमेंटाचे आणि थोड्या डिपार्टमेंटाचे जे पयशे तेणी फारीक करपाचे आसा आदले ड्यूज आसा हे ड्यूज जर फारीक केले जाल्यार तेजें हें आहा एप्लिकेशन आसा तें प्रोसेस जातलें आणि त्याच्या नंतर निर्णय घेतलो वयतलो. पूण पयले ड्यूज आहा ते फारीक करून
ते दिवस जर फारीक केले जाल्यार डेफिनेटली आमी तेजी ऍप्लिकेशन आहा तेजेर विचार करतले. साडेचार वर्सात बीजेपीन दिल्ली आश्वासनां पाळची सोडून फटिंगपणांत चड केली. पिसुल्या सभेक सिनियर आनी ज्युनियर राणीन बीजेपीच्या यू टर्नाचो पाडो वाचलो. मायनिंग बंद उडयलें, मात स्कॅमां करतल्यांचेर एक्शन जाली ना. मायनिंग बंदीचो मार बसलो तो सामान्य जनतेक. 4.5 वर्सात जॉब दिले ना. आतां इलेक्शनाच्या तोंडार पोस्ट काडून भुरग्यांक पिशे करतात म्हूण सिनियर राणी उलयलो. गोंयांत 50,000 लोकांक नोकरी दिता. आज काय ना, कॉलांची किरापत प्रत्येक लोकांक 10,000 कॉल काढल्या फक्त फायर ब्रिगेड. गोंयांत उदो पेटला, फायर ब्रिगेडचे भुरग्यांक बाबड्या 10,000 लोक खंय घालतले कितकेशे जो हजारांनी बाबडे भुरगे वयता परीक्षेक बसतात आनी वाट पळयतले. आनी हांवें 2 म्हयने आतां हो म्हयनो सोंपत येयलो. आज 15 तारीख, फुडले 15 दीस, 1.5 म्हयनो मागीर आचारसंहिता. मागीर म्हणटले आचारसंहिता येयली फुडें आमकां करून दिया म्हणजे आमी करून दिता. हें पळया गेली 4-5 वर्सां आमी 5 वर्सां जायत गेली कितें केलां हेची मोजमाप तुमी सगळ्यांनी करूंक जाय. हे बीजेपी सरकारानच फायरिंग बंद केल्ली म्हणूनच हो प्रसंग आयलो. लोकांची परिस्थिती अशी जाल्ली की आमची महिलांनी आमचे दागिन्यापासून सगळे हे करून लोक त्रासान पडलेले. काँग्रेस पक्ष जेन्ना सत्तेर आसलो तेन्ना एक वेगळे तरेची उमेद आसली लोकां मदीं आनी मायनिंगाचो वेवसाय वेगळे तरेन फुडें वयताले. आनी ह्या लोकांनी ह्या बीजेपी सरकारान ह्या तरेचो वातावरण तयार केलें इलेक्शनात. रथ यात्रा काढून सांगल्या लोकांक की 25,000 कोटीचो घोटाळो आसा. तेजे उपरांत आमी पळयलां की घोटाळ्याचो नांवच घेवपाचें बंद केलें आनी मायनिंग बंद करपाक हेच लोक आयज ब्रिक्सच्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्यान आयज आयिल्ले आसा. ह्या लोकांनी बंद केले म्हणून प्रसंग आमचेर आयलो. आयज आमकां वेगळे तरेन विचार करपाची गरज आसा. आयज हे ब्रिक्स आनी व्हडले कार्यक्रम गोंय राज्यान हाडले म्हणून आमचे गरीब लोकांचे पोटां भरना. आमच्या लोकांक तेजो कसलोच फायदो जायना. नरेंद्र मोदी गोंयान आयलो आनी गेलो म्हणून आमकां फरक पडना. आयज हे बीजेपी सरकारान आयज सांगले प्रमाणे 50,000 नोकऱ्यो दिता म्हणून सांगले ते स्वप्न दाखयले ते दाखयलेच. तेजे उपरांत बेरोजगारी 3,500 बेरोजगारी भत्ता दिता म्हणून सांगपी हेच बीजेपीचो सरकार. आनी तेजे उपरांत ते बेरोजगारी भत्ता दिवना ते दिवना. गोंय राज्यांतल्यान मांडवी पुलांतल्यान कसिनो काडपी म्हणटा हेच सरकार. आनी ते 7वो कसिनो एका कांडा म्हणून मनीस जेणी एक बलात्कार केल्लो आनी कोणाचे खून केल्ले ताका अरेस्ट केल्लो मंत्री हरियाणाचो आनी त्याच मनशाक हे लोक हाडटा. म्हणजे हे कसले कल्चर आनी कितें हांगा गोंयांत हाडूंक सोदता बीजेपीचे सरकार हे तुमी लोकांनी पळोवंक जाय. घेऊया एक ब्रेक.